सो आयज न्ही कशाय केला गोड घालून केला ओके आणि बरें गोड घालून पिल्यार शिव म्हणपाक आपल्याक गोड घालून दे शिवाक गोड घालून कर गे साखर नाका होय ते पळय बरें जाला आनी पिवपाकूय खूब लागता गोड घालून केल्यार. हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जाल्लो आसा 7 जाली आनी हांव आतां व्लॉग स्टार्ट करता. सकाळीच व्लॉग स्टार्ट करया अशें म्हणटा हांव पण जायना सो म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करया. इश्यूक आतां जागो न्हिदना इश्यूकाची स्टोरी तुमकां सांगता हांव मागीर कळ्ळें न्ही. इतलो आमकां तो वाज हाडटा सांगू तुमकां कितें करूं कितें नाका अशें जालां आमकां आतां तुमकां सुशेगाद मागीर बसून सांगता. ओके सो जस्ट हांव आयज शावर घेवन येयलें. तुमकां सांगू सकाळी म्हणजे काल रातची आईनी मेहंदी ते रेडी करून दवरलेले तकले लावपाक. सो आईन आपल्या माथ्यार लावन घेतले थोडे म्हाका दवरलेले. सो हे पळयात थोडे म्हाका दवरलेले लावपाक टायम ना मेहंदी. सो आतां आनी न्हांवून येयले हांव मग आईक म्हटलें ते उडे म्हटलेले थोडेशें दवरलेले तिणें मागीर आईक म्हटलें ते उडे म्हाका म्हटलें लावपाकच टायम ना अशें आतां आमचें कितें करूं कितें नाका. ओके सो आतां हांव न्ही किचनान येयला सो करपाक रोज कुकीज. आतां तुमी म्हणटले रोज कुकीज कित्याक ते तुमकां मागीर येता ते व्लॉगान कळटलेंच. म्हटलें आयज आई म्हणपाक कर आपूण बाबू घेवन बसता ऋतीक आपूण स्टडीज करता. ट्युशनाक गेल्लो न्ही तो स्टडीज करून आई तोवलो घेतलेले हांवें तेजे हांवें म्हणलें आतां बसून टेक्स्टबूक रीड कर म्हटलें. ओके सो आई म्हणपाक आपूण घेवन बसता तूं आतां बेडार घातलें तेका. म्हाका एक देसायन कमेंट केलेलें ताका बेडार घालनाका बेडार आमी घालता पळय तो आतां पलटी बीन मारना अजून. सो बेडार जेन्ना आमी घालता पळय आमी वचून पळयता ताका अशें न्ही की आमी ताका अशें सोडून हांगा बसता अशें ना पळयता. आनी तुवें सांगलें सारकें आहा तें हांव काय बेजार ना तुवें सारकें सांगलां आमकां. सो आतां आई थंय बसला भितर. ओके सो आयज हांव करता रोज कुकीज. सो हें पळयात बॅटरनी हांवें रेडी करून दवरला जस्ट आतां वचून फ्राय करूंक जाय. पळयात बरें तेल बीन घातला वनिला एसेन्स घातला आनी काय ना मैदा आनी हें तुजें तांदळाचें पीठ आनी दुदान ताका हांवें बरें अशें बॅटर करून घेतला. जस्ट 10 मिनटां ताका दवरूंक जाय सायडीन. तेल दवरला हांगासर आनी हें आसा आमचें रोज कुकीज मोल्ड. ओके सो आयज न्ही की सांगू सकाळच्यान पावस ना बरें कडकडीत वत पडलेले सगळे बाबूचे लंगोटी बिंगोटी सगळे भायर घातले सुकपाक. ते सुकपाक खूब टायम लागता ताका लागून आनी ताका लंगोटीच ना. सो आनी 2-3 हांवें ऑर्डर केला ते बरें पडटा डायपर अशें हांव ते घालना चड लंगोटीन बरें पडटा. ओके सो हांव न्ही रोज कुकीज करून घेता आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. ओके चला. सो जाले माझे रोज कुकीज 7 स्टार्ट केलेले हांवें 8:30 जाले. ओके सो बाय स्टडीज जाले हाय एवढे. ओके सो दाखया तुमकां कितले जाले ते. सो हें पळयात 2 कप मैदाचे इतले जाले आनी अर्दे करता करता खाले म्हणजे एकदां खावपाक गेले न्ही खावंकूच दिसता कळ्ळें न्ही अशें इतलें क्रिस्पी कुरकुरी जाला. सो मातशें गरम आहा न्ही सो थंड जालें की हें डब्यान घालून दवरतलें आनी सकयल घातला टिश्यू पेपर. कितें जालें तें बॅटरूच भायर येनालें मोल्डासून बरें मोल्ड गरम केलें हांवें भायरूच येनालें कित्याक हांवें फर्स्ट टायम काय करना न्ही म्हाका सर एक्सपिरियन्स हांवें करपाक. मागीर जालें मागीर सारकें मातशें बॅटर न्ही दाट जालेलें मातशें उदक घातलें हांवें पातळ केलें आनी सारकें जालें. ओके सो गॅस बीन आतां कांय क्लीन करचें ना हांव गॅस स्टॉप कित्याक आतां म्हाका मागीर जेवणाक निरफणस बीन फ्राय करूंक जाय. सो मागीर वांगडाच मागीर ताका क्लीन करतलें. ओके मेळटा तुमकां थोड्या वेळान घेऊ सांग खावून सांग तूं फक्त खावपाकूच यो. आणि 4 खाला हांवें ना 4 खाला भितर स्टडीज करता आनी घालू की डब्यान भितर स्टडीज करून बसता आनी परत येता किचनान खावपाक. ते एकदां खावपाक लागलें न्ही मागीर खावंकूच दिसता इतलें बरें जाता. सो डब्यान घालून दवरता. सो जालें. सो तुमकां सांगलें न्ही इश्यूकाचे बद्दल म्हाका तुमकां सांगूंक जाय म्हणून. सो एक प्रॉब्लम म्हणजे आतां पळय ताका 3 मंथ कंप्लीट जाल्लेले आसा आतां 4थो चालू आसा 10 तारखेक ताका सोंपतले मागीर 4 मंथ. सो ताका न्ही अशें बांदल्यारूच तो न्हिदता नाजाल्यार न्हिदच ना
आता कितें जालां आतां आमी झुला बांदला झुलाचेर ते घालता आमी तो न्हिदता तेन्ना ताका बांदपाची बी गरज पडना म्हणजे स्वेडर करपाची गरज पडना थंय तो बरो न्हिदता थंय आतां आमी म्हणजे सदांच घालूं शकना न्ही रातचे बीन घालूं शकना आमी झुलान आनी थंय ताका मातशी गरमी जाता कित्याक थंयसर फॅन बी कांय ना न्ही मातशें वारो बी ते चड येयना ते झुलान तो बरो न्हिदता ताका बांदपाची गरज पडना आतां मेन जेन्ना बेडार आतां रातचे ताका आमी पाळण्यांक घालता ते बांदल्यारूच तो न्हिदता ना जाल्यार न्हिदाच ना म्हणजे कितें सांगू तुमकां खूब ट्राय करून पयलें हांवें जेन्ना ताका हांव फीड करता न्ही थंय न्हिदता मागीर व्हरून ताका हांव बेडार दवरता नाल्यार पाळण्यान दवरता रोखडो उठटा आनी तो उठलो न्ही न्हिदाच ना फक्त हात तोंडार मारता दोळे खाजयता आनी कितें करत नाक खाजयता कितें करत रावता न्हिदाच ना सो ऋत्वीक असो नासलेलो ऋत्वीक न्ही फीड करूंक मागीर न्हिदतालो बेडार बांदपाचें गरज पडनालें कळ्ळें तुमकां न्ही सो हेका आतां कितें करूं म्हाका कांयच कळना आतां बांदल्यारूच तो न्हिदता पाळण्यार नाल्यार बेडार नाल्यार न्हिदना इतलें आमकां तो सजयता न्हिदाच ना सो केन्ना केन्ना ताका न्ही अशें हांव ताका न्हिदून बीन फीड करता जेन्ना ताका न्हिदून फीड करता न्ही थंय न्हिदता मागीर हांव हळू उठ्ठा न्ही असो न्हिदलेलो आसता मातशें ताका जाग येयलें न्ही उठ्ठा आनी मागीर ताका तो कितलें थापडय आनी कितेंय कर तो न्हिदाच ना जो पर्यंत ताका बांदना सो आतां ताका बांदला हांवें मातशें तेन्ना हांव स्वेडर करता न्ही मातशें एक हात सपोज भायर येयले न्ही जाल्यार विचारपा नाका उठ्ठा आनी रडत रावता म्हणजे ताका कितें करूं म्हाका कांयच कळना सो कितें तुमचे कडेन कितें सोल्युशन आहा जाल्यार म्हाका प्लीज सांगात ओके करून पळयता सो आतां पळय ताका हांवें बांदला हात भायर येयला मम्मी घेवन बसला हात भायर काडला मगे हळू इतलें ताका बरें टायट बांदता हळू हात भायर करता एकदां भायर येयले न्हिदाच ना कितले पाळणे आसले कितेंय कर अशें जालेलें आहा प्रॉब्लम सो प्लीज सोल्युशन दिया तुमी रेशवी दाखयता तुमकां आं हय कितें म्हणटा खबर तो म्हाजी कंप्लेन सांगता काय तुमकां दाखयता तुमकां हात कशे काडले भायर तेणें आं बांदले हांवें आतां तुका कपडो येयला धाकटो पडटा कित्याक आतां व्हडलो जालो तो धाकटो आहा तो आतां आयकता पळय खबरी पळय आतां बांदलेले हांवें बेडार न्हिदना म्हणून आई कडेन दिला हांवें आनी आतां पळय तेणें अशें हात भायर काडले अशें सपोज हात भायर काडले तो न्हिदाच ना कितें रे आं कितें तुका आतां बांदपाचें सांग पळोवया आं आतां न्हिदाच ना पळय तो आनी केंस पळय म्हाजे देवा तुमकां कितें सांगू केंस इतलें गळटा म्हाजे दुख्ख दिसता रेशवी आं हय जाला पळय गो दाखयता तुका बटमाम जाला आतां न्हिदता काय ना रे इश्वीक आं तूं उठ रे आतां न्हिदता काय ना तूं किरी 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 रात जाले की किरी 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 स्टार्ट फक्त बांदूंक जाय म्हणटा आनी कांय ना आमकां 2 एग्जाम उरला एसएससी मॅथ्स 2 एग्जाम उरला मागीर नाच तूं हय मागीर नाचवाचे सो हांगासर न्ही हांवें ते वॉटर मॅट काडलेले न्ही सो म्हटलें आतां जागो आसा तशें उरतलें मागीर तें उदक घालता कळटल तो हय उदक घालता आनी ताका आबी बसतलो तूं बसलें आनी फुट्टल तें ओके मातशें टमिटान दिता ओके उदीक घालून घेता आमी उदीक घालता पिवी टमिटान करपाक सो इशुकाक बांदलेलें न्ही हात भायर काडलो मागीर रडपाक लागलो आमचो हितून घातलें आतां तो न्हिदलो आनी ते वयर न्ही हांवें नॅट घातला की तेतून आमकां नॅट मेळ्ळा एक सो मातशें न्ही हांगा मच्छरां बीन आसा न्ही ताका लागून न्ही नॅट घातलें सो ओग्गी न्हिदला हांगासर न्हिदता बरो तेन्ना ताका बांदपाची गरज पडना पोळ्याची एक भानगड जाली हांगासर आयज सकाळीं ब्रेकफास्टाक पोळे केल्लेले सो म्हटलें रातचें खावया म्हटलें हें कायल आहा पळय हितून न्ही पोळे सामके उठच ना हितून न्ही हांव फक्त अशें कापां बी फ्राय करता हांवें सांगलेलें तिका कन्नाका घे म्हाका खबर आहा हें पळय जायत ना जाता कुरकुरी आवय देवा जालें मगे हय करूंक बरें जाता न्ही अशी कुरकुरी खावंक बरें जाता डोसा बीन हितूनच करता हांव आनी आयज सकाळीं केल्लेले भाजी बटाट्याचे इतले आसा सो आतां न्ही हांव निरफणस फ्राय करता जस्ट थोडेशें उरला सकाळीं फ्राय केल्ले आनी आतां थोडे फ्राय करता इतलेंच उरला आनी हें आसा जेवण आनी आयज हें केल्लेलें मलाबार स्पिनीच ते पानां आसा न्ही वालची पानां ते आनी मसूर दाळ घालून न्ही रोस केला आनी बेस्ट जाला सारकें म्हटलें डोसा वांगडा खावंक बरें जातलें शीत आहा ऋतुकाक आनी सुनाताक शीत घेतलें आमी डोसा खातले आनी कितें आं कर हय घाल मिक्स कर उरलें सकाळीं ब्रेकफास्ट जातलें हय
न्ही तितून कांदे बेटरानूच कांदे टोमॅटो कोथिंबीर चिली अशी घालून मिक्स करून पोळे करूंक जाय तो खाता. ओके शिव आयिल्लो आसा हे घोड्याक उखलून घेतला. आं कितें जायना धरपाक जायना आतां लांब जालो मरे तूं. शिव आत्तां आयलो. ओके उदीक हा मरे ते पूस मरे थंय हांवें ते वॉटर मॅट हे ऋत्विक पुसून काड उदक पडला. सो आमकां न्ही एक युट्यूब फॅमिलीन म्हाका एक कमेंट केलेले खूब फाटी केलेले कमेंट हांवें ते रिप्लायच करूं ना ताका. तर म्हाका आतां याद येयली म्हटल्यार आतां तुमकां दाखोवया म्हटलें की शिव आसा तेजो मोबायल म्हाका जाय पडटलो ताका लागून. सो आतां न्ही एक युट्यूबान एक न्यू फिचर येयला हायप म्हणून. ताणें म्हाका विचारलेलें हें हायप कित्याक येता कित्याक लागून म्हणजे तांकां कोणाक खबर ना न्ही तें जे कोण क्रिएटर आहा पळय तांकांच खबर आहा तें. सो हायप न्ही दाखयता तुमकां अशें न्ही जेन्ना आमी कितें विडियोज बी घालतले पळय अशें हांगा कमेंट आसता पळय कमेंट एक ऑप्शन आसता मागीर सायडीन ताका अशें हें करात कळ्ळें न्ही आनी हांगासर आसा हायप आनी हें आतां हायप अशें मागीर ऑलरेडी शिवनाथन केला आपल्या मोबायलार हायप सो परत करूंक मेळना. सो आतां हें कित्याक लागून फिचर येयला सो जेन्ना आमी तेन्ना विडियोज बी घालता न्ही तुमी ते हायप बटन दाबात तितून न्ही आमकां पॉयंट्स मेळटा. जितले चड पॉयंट्स मेळटले पळय तितलेच न्ही विडियो मातशे व्हायरल जाता. ओके इतलेंच आनी अशें कांय न्ही हितून कळ्ळें न्ही. सो जेन्ना हांव विडियो बी घालता न्ही तुमी हायप करा तो बटन तुमी न्ही प्रेस करात. ओके आतां म्हाज्या मोबायलासून न्ही म्हाज्या विडियोक न्ही हांव हायप करूं शकना कळ्ळें न्ही ताका लागून. सो तेणें म्हाका विचारलेलें सांगया म्हटलें तो हायप करात जितले आमकां पॉयंट्स मेळटले पळय तितलेच विडियो व्हायरल जातले. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. ओके बेगिना हायप करात आनी हांव लायव्ह येतलें शिवना सांगलां हांवें 15,000 जावपाक येयला लागीं. हय सो मागीर आनी थोडे उरला चड ना थोडे उरला. सो बेगिना सबस्क्रायब करा मागीर आमी लायव्ह येवया न्हू शिवनाथ. हय म्हाका 40 जावूंक जातले दिसता ते 15,000 कितले जाला 37 जाला 40 जातले 40 जावूंक जातले अशें काय प्रॉब्लेम काय ना. अशें का तुमी सबस्क्रायब करात. ओके एकदां 15,000 जाले मागीर हांव लायव्ह येतलें. ओके आनी विडियोचे हायप करात. विडियो हायप करा आनी पॉइंट मेळटले म्हाका चला. सो हेतून न्ही डोसा बरें क्रिस्पी जाता आनी म्हाका न्ही डोसा क्रिस्पीच लायक. आनी हांगासर बसता आई नीरफणस केन्ना करना पूण आयज केलें म्हणजे बरें उठटा. स्टार्टींग जेन्ना हाडलेले पळय आमी डोसा केलेले उठनाले आयज बरें उठटा. हाय फ्लेमी केलें ताका हांवें आनी कुरकुर खावंक बरें जाता ताका लागून. थोडीशी भाजी बीन आसा. म्हटलें इश्वी न्हिदला म्हटलें तो उठच्या पयलीं सगळे जाणां बसच्यान जेवया. जाल्यार आमगेर न्ही सगळे जाणां वांगडा केन्ना बसना जेन्ना इश्वी जाल्या पासून म्हटलें मातशें आई म्हटलें बेगीन जेवया आनी निरफणस मातशें धाप घे. मागीर आहा न्ही आमचो बॉस शिजोवंक ना हें शिजोवंक ना कच्चें आहा तें कच्चें आहा धापून दवर म्हटलें. सो हें पळयात बरें जालां मातशें कुरकुरी येता हितून. जस्ट न्हिदून उठलो घातलं ताका तकली पळय आपटलो धर ताका मातशें. इश्वीक फीश आहे भितर बांगडे पापलेट फीश तुझी राव इश्वी फिश पळय फिश फिश पळय इश्वी पळय फिश हालतात आनी न्ही वा हें पळयात नुस्तें काड बेगिना केन्ना टमी टायम बी करतना न्ही बरें पडटा. हय तो म्हणटा कितें कितून बसला आपूण इश्वी फिश 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 हाय फिश फिश हासलो फिश कावले तुका पुरो 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 फाल्यां करया. आं पुरो पुरो मागीर शिवनाथान पळय ताका न्हिदेला तो बरो न्हिदलो. इश्वीक पळय तरी ताका उगी न्हिदलो कितें रे नुस्तें बिस्तें चिडून गेले. हय नुस्तें चिडून गेले ते धर ताका. आवय सो आई हांगा जेवंक बसला. आमचें जालें जेवण बेस्ट जालें जेवण न्ही गे बेस्ट जेवण. निरफणस आसले आमी कसलेय रोस कर न्ही गे बरें पोटां वयता. ते शिवता हाडलेले निरफणस ते बरें आसलेले. ओके फर्स्ट नाव रीड करता आनी आयचो ब्लॉग एंड करता. सो चला ब्लॉग एंड घेता 11 जाली. ओके सो नाव रीड करता. रिवा फर्नांडीस, एंटोनेट गोम्स, जुली फर्नांडीस,
अंकिता रायकर आणि मरियन द गोवन ब्लॉगर ओके हे नाव आसा आणि प्लीज तुमकां जे की हांवें सांगला पळय इशुका बद्दल तेका म्हाका मातशें प्लीज तुमी गायड करात ओके कशें कितें करप ते प्लीज तुम्ही म्हाका कमेंट करा ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर